कळंगूट बागा दर्यादेगेर खेळटा खेळटना उत्तर प्रदेशातल्या 6 वर्साच्या चलयेक उदकांत बुडून मरण आयलें। जीवरक्षकांनी वाटावपाचो यत्न केलो मात अपयशी थारले। पळयात पुराय बातमी। वेळ उत्तर प्रदेशातले 6 वर्साचे चली उदकान खेळटाले। ताच्या वांगडा ताचो व्हडलो भाव आशिल्लो, मात व्हडल्या भावाचें लक्ष चुकून चली उदकाच्या प्रवाहान केन्ना व्हांवन गेली हेच कळूंक ना। धाकटी भयण दिश्टी पडना म्हूण भाव सोदपाक लागलो। थोड्या वेळा उपरांत ते चली जीव रक्षकांक दर्यांत बुसकळटाना दिश्टी पडले। ते चलयेक उदकांतल्यान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले, मात हॉस्पिटलांत हाडच्या पयलीं त्या चलयेक मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगले। पुलिसांनी घडणुकाथळ वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। संदीप कुमार के साथ में भेजा था मैंने बीच को 6:30 बजे बच्चों को घूमने के लिए। मैंने कहा था इनको पानी में नहीं जाने देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं ठीक है, और इनको आधे घंटे में वापस लेके आना है। कहीं ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था। फिर बाद में फ़ोन आया 1 घंटे के बाद कि लड़की नहीं मिल रही है। तो मैंने अपना शॉप बंद किया। बंद करने के बाद तुरंत ढूंढने को गया। फिर 2 घंटे तक मैं पानी में ढूंढता रहा, मुझे मिली नहीं। आप भी बीच पे थे? हाँ, मैं भी बीच पे ढूंढने के लिए आया जब मुझे फ़ोन आया था। आपको फोन आया था कि फ़ोन आया था बेटी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। ओके, किसने फोन किया था आपको? फ़ोन संदीप कुमार ने किया था, मेरे साथ काम करता है वो। हाँ। उसने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद मैं गया, ढूंढा, देखा बहुत 2 घंटे ढूंढा। मैं, मेरे काफ़ी दोस्त थे, ढूंढ रहे थे सब लोग, नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, फिर काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उधर पाया। तब बच्चे की सांस चल रही थी। जब मैं गया तो उन्होंने बोला सबने मर गया। जब मैंने उसको हाथ लगाया, उसको ठोका, तो मैंने कहा जिंदा हो। उसको ट्रेंड किया, फिर हॉस्पिटल में आया। फिर मैं यहाँ पे आया, आने के बाद बोल दिया डेड हो गया। किसको जिम्मेदार मानते आप इसमें? संदीप कुमार को जिम्मेदार मानते हैं। आम्ही असा सध्या कांदोलीम PHC सेंटरान आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आताच अशी खबर कळ्ळ्या की 7:30 ते 8 वरांचेर एक 6 वर्साचे माणकुलें जे चेडूं आसा हे खंय तरी ड्रावन जाल्ल्याची खबर बागा एंडा कडेन अशी खबर येयल्ली आसा। जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां अशें कळ्ळें की हे जे 6 वर्साचे चेडूं आसा ते आपल्या फॅमिली वांगडा बिचाचेर बागा हांगासर भोंवपाक येयल्ले। जेचे जे वांगडी आशिल्ले ते एका फॅमिली मेंबराक एक कोणाचो फोन येयलो आनी फोनार उलयता उलयता तेजी खंय तरी त्या चेडवा वयली नजर गेली। जे चेडूं आसा 6 वर्साचे ते उदकांत खेळटा आसतना खंय तरी ते फुडें पावले आनी अचानक ते ड्रावन जावपाक लागले। थंयसरले जे घटनाच्या जाग्या वयले जे काही लोकल आशिल्ले, काही टुरिस्ट आशिल्ले, तेंच्यांनी ही गोष्ट पळयली आनी तेंच्यांनी कलंगूट पुलिसांक खबर केली। त्याची त्या 6 वर्साचे चेडवाक शोधाशोध करपाक सुरवात जाली। थंयसर पिल्यांचे जे फायर आसात ते घटनास्थळी पावले आनी कलंगूट जे पुलीस आसात ते सध्या थंयसर पावले आनी त्या चेडवाक खंय तरी शोधपाक सुरवात केली। फुडें वचून खंय तरी एक 2.5 ते 2 किलोमिटरा वयर जेन्ना हे चेडूं जे आसात ते खंय तरी ल्हारां बरोबर उदका वांगडा खंय तरी ट्युरिस्टाच्या पांयाक आढळ्ळे तेन्ना ट्युरिस्टांनी त्या चेडवाक वयर काडले आनी पुलिसांच्या हातीन दिले। थंयसर तेंच्यांनी पिलेन फायर तशेंच कलंगूटच्या पुलिसांनी त्या चेडवाक CPR दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी CPR दिता दिता खंय तरी तेंच्यांनी त्या चेडवाक टॅक्सी एक आपयली आनी त्या टॅक्सीन घालून कांदोली PHC सेंटरान उपचारा खातीर हाडले। जेन्ना त्या माणकुल्या चेडवाक जेन्ना उपचार करता आसतना डॉक्टरांनी सध्या मृत्यू घोशीत केल्लो आसा। सध्या त्या चेडवाची फॅमिली तशेंच पिलेन फायर आनी कलंगूटचे पुलीस जे आसात ते हांगासर PHC सेंटरान इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।